कुट्टाळे ग्रामपंचायत वाठारांत लावपी लोकांक उदक, कचरो, वीज आनी हेर प्रश्न आसात। आयतारा कुट्टाळे पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी हजर रावचे अशी ग्रामपंचायतीन कळयल्लें। मात अधिकारी ग्रामसभेक येवकच ना म्हूण कुट्टाळेचो लोक बेजार जाल्यात। सरकारी अधिकारी आनी आमदार हे लोकां खातीर आसतात। ग्रामसभेक लोकांक जाय जाल्यार ते ग्रामसभेक येवचे ना जाल्यार केन्ना येतले असो प्रश्न लोक करतात। There was issue of the villages of power supply and water supply. Last Gram Sabha also government officials were supposed to come, but nobody turned up. Hardly one doctor, I think, from animal husbandry. And we had made an official letter to our MLA plus water division, assistant engineer water division, assistant engineer electricity, to solve the issues of the villages, but we were shocked to see none of them turned up. And there was a big issue of the villagers for water supply as well as electric power supply. And the Gram Sabha members have told to take a special meeting along with all the officials and the MLA. So accordingly we will follow up with the department and our MLA, and we will call for a special meeting to solve the grievances of the people. आम्ही MLA लेटर केली आणि PWD लेटर केली आणि लायटी डिपार्टमेंटान लेटर केली। तांकां मातशें प्रेजेंट रावाय म्हूण, पूण आयज कोणूय येवना आनी लोकांनी आमकां इशू केलो पूण ताका आमकां आन्सरूय दिवंक जावना। आनी दुसरें सांगपा म्हळ्यार आतां आमी आनी स्पेशल मिटींग घेयल्या, तांकां तरी तुमी प्रेजेंट रावतो म्हूण हांव रावता आनी ते लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करतली। पंचायत वाठारांत खुबशे प्रश्न आसात आनी अशा वेळार हे अधिकारी आनी प्रतिनिधी ग्रामसभेक हजर रावन प्रश्न सुटावे करपाची गरज आसा अशें पंच वांगडी म्हणटात। थिंग्स बेसीक जे उदक लायट आमी लोकांक दिवपा जाय। आज आमी पंचायती रेवन्यू कितलो आसा तो आमी जनरेट करपाक स्टेप्स घेवपा जाय। आज आमचे कडेन लँड गार्बेज हें उडोवपा सायट ना, ती आमी फायल हिंगेल ती पळोवपा जाय। अशें करून बेसीक नीड्स आहा ते पयलीं आमी सॉल्व करपा जाय। आयज आमचे कडेन भाड्या रूम आहा, तांचे कडेन सर्वे करपा जाय। हे जायते स्टेप्स आसा ते आमी आज आमची एंजला आयिल्ली आसा कदेलाचे, ताका घेवन आमी फुडाकार घेवन आमी मुखार एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करपा आमी ट्राय करतली। आदली सरपंच शिकिल्ली आसून सुद्दां कांयच फायदो ना। तिणें पंचायतीचो महसूल वाडोवपा खातीर कांयच केलें ना असो आरोप पंच वांगडी करतात। आज 1 वर्स जालें सरपंच आमगेलें शिकिल्लें म्हणटा, अशें करून एलिगेशन घालता ते। ताणें रेवन्यू जनरेट करपाक कितें स्टेप्स घेतला? पंचायतीचो रेवन्यू बाब जनरेट केलो, इतलो बाब रेवन्यू जनरेट करून दवरला, कितें स्टेप घेतला? आज आमचे कडेन गार्बेज उडोवपा सायट ना, ते डेवलप करपाक कितें घेतला मेजर स्टेप? बेसीक नेसेसिटी ज्यो आहा उदकाच्यो लायटीच्यो त्यो आमी आज सॉल्व करपाक शकना। आज आमी लेटर केल्लें लायटीवाल्या उदकावाल्या ते आयले। पंचायती कडेन कचऱ्याची वाट लावपा खातीर जागो ना, तशेंच लोकांक उदक आनी विजेचोय प्रश्न आसा ताचेर भासाभास जाली। Segregation of the garbage, you need to have a land. So we don't have a land. One file was there for land acquisition of the land for Kartalim Panchayat, but that file is missing. We don't know where is that file. So instead of searching for that file, the body along with the Gram Sabha members have taken a resolution to apply for a new application to Kumdad of Kartali for taking a rent of 10,000 square meters for segregation of the garbage, because segregation आणि सगळी हें कंप्लीट जाले शिवाय आमकां गार्बेजीचो ग्रांट येयना, थोडो येता। सो हे सगळी तर सारकी जायत जाल्यार आमकां फूल ग्रांट येतलो गार्बेजीचो। ताका लागून वी आर लुकींग फॉर ए प्लॉट फॉर सेग्रिगेशन ऑफ द गार्बेज।